कासावली सरपंचान येवन ऑलरेडी तुमकां क्लेरिफाय केला आनी असो इश्यू लोकांक मिसगायड करपाक अशें म्हाका दिसता अशें चालू आसा. पूण हांव लोकांक एकूच सांगूंक सोदतां, ऑलरेडी आमच्या सरपंचान सांगलां 90% आमचें ऑलरेडी काम तें आमचे अंडरपास रोड ऑलरेडी हो जाल्लो आसा. त्याचे आमी ते कितें म्हणटात तें आमचें बॉक्सां ती घेवन आमची कालवड बॉक्स ती देखून ऑलरेडी आमी घातलेली आसा. 90% काम कंप्लीट जाला आनी ऑलरेडी आमी ते रोड आमकां ऑलरेडी आमकां जी फुटपाथ आहा ही फुटपाथ आमकां 4 मिटर्स ते 5 मिटर्स हो आमकां ऑलरेडी फुटपाथ जे कोमदाद लँड आहा तो ऑलरेडी आमकां क्लियर जाल्लो आसा. आनीकूय आमी ऑलरेडी मेन टायम आमी लँड इक्वेशन करपाक ऑलरेडी घायलेलें आसा आनी ते एक्वायर ऑलरेडी आमचे कलेक्टर आसा फाटीं आमी नोटिफाय ऑलरेडी जाल्ले आसा आनी तेवूय जातलें. म्हाका दिसता 6 to 7 मिटर्स आमकां रोड मेळटलो आनी लोकांक कशी भिवपाची गरज ना. कित्याक जो आमी इतले इनिशिएटीव घेतला आनी इतले आमी काम करून घेतला लोकांक हांव इतलेंय सांगूंक सोदतां 100% आमी अंडर पायपास रोड आमी हांव करून दितले. कित्याक आमकां हो लोकांचो डिमांड आसलो हो डिमांड हांव फुलफील करून हांव दितलो. कित्याक लोकांची इतली वर्सांची मागणी तुमकां खबर आसा कितले जाण येवन गेले पूण तरी आसतना हांवें जो इनिशिएटीव घेवन हांवें ऑलरेडी घेतलेलो आसा आनी ताचे थोडेशें रेल्वे काम करपाचें उरलां जावं रिटर्निंग वॉल उरला ताका फिनिशींग करपाचें उरलां तें फिनिशींग जातलें आनी ती थोडीशी ती माती आसा ती काडून ते आमकां लोकांक वचपाक वेळ दितले हें हांव लोकांक सांगूंक सोदतां.